कॉमेस कोच नो पहिले दोन मगे नाक झालो मुक्केल हब्र सांगता साय बाबू गोश अंगे सगळे फॉरेन टुरिस्ट मुठाई ते हुई गेल तरी पिराजित कोऱ्याई करेज बांधिसिये म्हणपा दिगारा अल्त्रा राऊंड बॉब मतालो जागी जाय म्हजे नाव लांप्याव आणि हो गरम गोंयकार घेवन येल तुमका गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्ती भाशेन आतां पुराय खबरो आयकाय गोवा तूं आमचे गोंयकाराचे गिरेस्तकायेन बोडलेले नेकेद्रिंदीचे गोवा तूं आमच्या पुरबायेचे बायल्या लोकांक फायद्याचे आता तूं जाला मंत्र्याचे बायलो लोक गोंया दोंद कोत्तात आमी गोंयकार तांची तोंडां पळयतात पूण मंत्री मुठाय डोंट वरी बी हॅपी बायले ट्युरिस्ट सगळे नाच जाल्यात मंत्री म्हणटा तुमकां कोणे सांगल्यात डोंट वरी बी हॅपी गोंयांत टुरिस्ट येवपा बंद जाले म्हूण समेस लोकांक वॉर्निंग दिले तरी पण सगळे मंत्री नेगार गेले ना ते नाच मू पयल्यान तेवूय पेरगांव घालूंक लागले ते थोडे युट्यूबरां बाकीच्यांनी फारीक केलो म्हूण गोंयचें नांव पिड्यार करपाक इरमाव टुरिस्टांत गोंयांत कित्या येता तें तूं सांग म्हाका एक तेंप आसलोलो बिच्चींचे तळे कप मनाड पण दाड्यो गळ्या खुशालकायेन बोल्लो फॉरेनरां सोन हेटाय तीन दिसली पडटाली आतां सायबा बगश पयरांनी हांव कलांगूट बिची तेच भाशेन आडपळा कडेन दाड्यो गळ्या कितें सांगतलो बिकणाकार ऑन माय रायट बिकणाकार ऑन माय लेफ्ट बिकणाकार इन माय फ्रंट एंड बॅक Some eating pan, smiling and showing red teeth. Others are doing pichik. आधी हुंचाय बिच्चीर शेक्का जेवणा मग भितर सयल्या तेंगे मेनूचे सॉसेज पुलाव पोक बिंदालो सोरपातेल शाक आमटीक शीत कडी आणि बाकी गोंयचे प्रात वाचून जेवणा केस रूच येताली आता इडली सांबार मसाला डोसा उत्तपम आणि नाक जालो गोबर माती वाचून ही आता नवीन गोंयची परंपरा आहे म्हणपा जाला बट गोंयकारा डोंट वरी बी हॅपी मेळत तेश गोंयची रानां दोंगर कातरून बिल्डिंगांच बांदताय ते भाशेन जमीन फ्लॅट करून गल्फा डेजर्ट आसलो ते भाशेन करूं सोदताय कित मोको जाणा 2011 वर्साकू सर्वे केले ते प्रमाणे गोंया हुंय तेन्ना 3,22,813 रावपा घरां आनी फ्लॅट आसलोली आनी ती तेदो 14.5 लाख पॉप्युलेशन सुस्तें तयार कोताली आता 2025 वर्सा गोवा's projected population is only 15,96,000 फकत 1 लाख मायज दुयेंसां वाडोल मोठाय पूण तेच भाशेन प्रोजेक्टेड हावजिंग नंबर हुंय पावल त्यो खबरो कोणू करपा सोदनाय कित्या ते बरें जाणाय हावजिंग 2011 वर्सान 3.5 लाख आसलो ते आत दोबरात जायन 6 लाखांचे पावल आसतले ही इतली एक्स्ट्रा फ्लॅट बांदून दवरले कोणाकाय गोंयकारांक गोंयकार तरी UK ऑस्ट्रेलिया आनी अमेरिका गेले आनी चान्स पळय उरल्याय ते उदांपा खबरो कोताय 2011 सावन ते आतां 13 वर्सां उपरांत इतली बांपर मेगा बिल्डिंग बांदपाक कॉम्पिटिशन चालू आसा तेज कोंत आनी हिशेब ना देखून गोंयकारा जागी जाय झाडां माडांनी भरलेले आमचे गोंय मोत्र्यांनी कातरून बिंकून खायले पयल्यान टुरिस्ट ना म्हणटाय इरमा तूं सांग म्हाका तो
एअरपोर्ट बांदील तर गोंयचे बॉर्डरीचे कोणा फायद्याकू थंय सगळे टुरिस्टींक देंवताय महाराष्ट्रा बिचींचे धांवताय आणि उरलो सुरलो गोंया येताय तेंका स्माइल दिन वड्डे फुलोवन पाजलो दांत दाखोवन टॅक्सी वाले वेलकम मुटाय थोडी गोंयकारान हंय आब्रिला म्हयन लागत आपणांगे बिची वयर शेक बंद करून उडयली पूण गोंयचे मत्नी आजून सशा भाशेन कानान दोळे दाखोवन कांय खबर नासलेल्या भाशेन कोताय हेज मुखार ती वासा मारेकात जातो दिसता पूण तुमी सांगाय म्हाका अगुन्या कोणाचो मंत्र्याचो तेंक चीत नासतो साड सुबें टापा टाप मत दिन कोण विचून काटाय तरी सगळे गांवान तरी लोक एकठांय जावन एलिसावा दिसांनी कोणय पयश मांडून भोंवताय तेंक दोन माडा बांदून सुऱ्यांनी मुय गायल्यात सित्ती वासांव काय बो जातो दिसना तुमका बाट गोंयकारा डोंट वरी बी हॅपी पोर्तुगेज पासपोर्ट कराय आनी यूके दावाय आनी जात चालल्या बाराबो म्हाकाय वराय बाजीगरान केसो थँक्स गायलो रे त्या टायमार म्हज दोळ्यांक केसो जॅम येताली तरी पूण तेगे तो थँक्स आयकून हांवें एक उदोड गोळ चोवपाकीत चलत तें तो आल्त्राचेर रावन वाऱ्यांत हापडून आपणांगे परजे शिडकावनी दितालो पिराजीत कोरे पासकांचो काळो पिराजीत करिना जाल्यार देव हास लायतलो म्हूण सायबा बोगूश ती हास लायतो मुळ उतरां एक्झॅक्ट मिनींग म्हाका आजूनय खबर ना मरे पूण तो सारको रागान तापोन ती होळेगांत उतरां उलयत ते भाशेन म्हाका मातशें दुब्बाव पडटालो तें हासलाय तो मुळ केसलें तरी पनिशमेंटा वॉर्निंग असो आसलो मू गांवचे सांतूस पास आनी ते इगजेक सगळे मोठे दड्याचे व्हळी हाडाचे देव आनी सांत भक्तां उम्या वयतून तेंक आतरा पाके सोबिरान दिसता रे हांव सगळ्या दादा पयशां कयन पयल्यासून गायन तेंचे फ्लायिंग किस घेवन देवा पाव मुटालो पासकां तेंपार बकून हांगे घरांनी पिराजीत कोताय तें चोय नॉट इनफ म्हळ्यार वयर आसा सायबा बोगोश आनी सोंसू जावपाचे येश मरे पावसा उगीम हांव सदां सक्कां फुडें हाल्यार उठोन गरम उदकांत गायलो तांत्या बुराक कोन चुरू 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 कोन चिवो पितालो वयल्या पयऱ्या तांत होण काश्यां गायन तें कुलरान टाका टाका टाक मान दये जाव पासून मासात कोन हातालो तेज उपरांत कडशे घेवन बांयचेर वचोन उद्दण मोडकी शिदी आनी बाण बोंदोत म्हळ्यार माय चाव कोन कुण्णेरा न्हिदोताली कालची कोडी बाक बरी आठोयन मेळों जाय मू ती कोडी मागी हांव रुचीन पदरागे कडक पाव घेवन कुण्ण्या बडोयन पोसून हातालो पासकां तेंपार पिराजीत करूं जाय मो माय तें कडये कुण्या राती कडें धुयन दवताली लांप्यावानी हांव डोकाण आट्टयलो कडी हायन पातो करीत मू आंगे वाय माश्या बावाटी असो आसलो रे पिराजिता काळा 40 दीस ब्रेकफास्टाक तांती नाय कालची कडी ना फकत इम्बील कांश्यां गायन दिताली ती मागीर सुरूप ओढून हच पडाली तेज उपरांत 11 वरांचेर मिस्कूट तोराशेर पासून ती नासतना मीठ गायन आसलो वयणी पेजेच पडाली तितले न्हू पाय पासून पंपशेलोय असो तोंड कोण आपणानी रुचीत सोऱ्या कारब्याचे चादर गायन दाखून दवतालो मागीर तो 40 दीस सालां बसून केसो उल्हासून शीतमेट काटालो देपरां वयर जेवणां चुक्कन 1 किलो कडयें तूं बांगड्या कुडक मेळ्यार नशीब मुटाले राती आनी सांगो नाका सुक्के दोड्यारो नाजाल्यार हाऱ्या बांगडो रान्नी पोलां बाजून हबऱ्या तेलांनी पियाव गायन मुड्डून मागीर तें तिवड कडयेन जेवण वयर कोच पडटालें हाऱ्या नुस्त्या खावपाक केन्ना कंप्लेन कोन आसलो रे हांव रातीक जेवपा मिंजाश हांवें केल्यार पासून माय मुटाली परवाना थोडे दीस उपास असो केल्यार बल्लाकेकूय बरतें पूण थोडी ती तिवड कडी घेवन 2 शिटागोट जेयल्यार जिरवणें बरें दाखोवपा म्हूण 2 शिता उणजेन आमचे तोंड कोन कांबड माथ्या वयल्यान घेवन न्हिदो वयतालो पूण माय सदां चिंतना पडटाली
येयलो ले करेजमा दिसांनी लांब जेना हायना असतो पासून पासकां दिसांनी देंकर कित्या काटकाय मू गेटे वर्सांनी सद्दां राती देंकर काट मू माय म्हाका घेन दोतोरा थिंग दाखोवपा वयलो ते मिरी पडो जाणटे कुचडका दोतोरान जाय तो गो तपासून हे आटीन ते आटीन पोट चिडून इली बाटल्या गायन शिरोप दिली न्हिदो वयचनो पयली घोंट मार मू येशें पादिगार केन्नाय गांवांतल्यान डेंपरां वयलो नाजाल्यार सांजे आंबरे अगत कोणाले घर विजीट करूंक भितर सतालो पूण हांव 102% जाण आसलोलो तो विजीट येतालो फकत इन्स्पेक्शन करपाक घरांत दादूल करेजमा दिसांनी कप मारून बसताय जाल्यार पासकां तेंपार गांवचे भुरगे एकठांय जावन गँगान भोंवताले हुंयचोय तोप्यो थोडे लोक तेका शिल्लोय म्हणटाय रे ते बोडूक तांबडे केलो दिसते पळयत तेंकां चापकां घेवन मारूं भोंवताले कित्याक कोणें सांगलोलें ते हुंय करेजमा दिसांनी देवा रगत पिवन तांबडे जाताय म्हणून येश मरे तुमकां एक सेक्रेट सांगता तुमी समनाकाय लांब प्याव आनी गांवचे सगळे भुरगे हेंडे आनी इन्नोसेंट म्हूण करेजमा मार्सा आनी एप्रिला म्हयन्या येताली ना रे जाल्यार आमी गांवचे भुरगे घराक जेवणा पाद्यशे जाताय म्हूण सांजे वयले आख्खे गांवांत तुज्या गमा पणस पेरां तेल जांबळां काजू पप्पायो चुन्ना चारां आंबुल्यो ओ बार्देस का तेंका आंबे मुटाय ते हायन उयार जाताले आनी तितले आस नासलो कडेन बॉम्ब्या चेड्या सोदून हाडले तेक मागीर कोणाले माडात दाण बांपर आरसारां पेट दिताले वयले राती जेवणा मेजार बयसून दाखोवपा जाय म्हूण 2-3 शितावडी मान न्हिदो वयतो देंकेच नाय आनी कित जाता म्हूण जाणायता तुमी आतां तुमी सांगाय म्हाका करेजमा दिसांनी वयता थिंगसर रुखांचे हे इतले सगट भाशे हावपा आयटम पासकां तेंपारू मेट्टाय जाल्यार तूं आंचके सोगुन्याव आसा एक राती म्हजी बांडी फुटली बॉम्ब्या चेडो रातीक आंगेर आमी बल्कां बसून आसतना इन्नोसेंट काय हिनवळी फोकी सांगो लागलो करेजमा दिसांनी आमी भुरगे घराक उपास कोत्ताय हरे पूण सांजे वयर गांवां भोंवून देवान रचलो आसर पप्पायो पणस आंबोल्यो आनी बाकी जिनोस हायन सुस्तेंता जाताय म्हूण ते आयकोन म्हजी मायंड डीप चिंतना पळी आयांनी वगत केलना लोडू भित्तो सोन पयलीं पायगे बेल्ट लिपोवन दवरलो वाणा मारपासून जाता बेल्टाचो कित कोत्ताय रे बाबा एश केल्या बंबई पावताय बरें रे येत ते मुंगडारा मेळ्या ओ गरम गायकर आनी गरम जाचो पयलीं सोंपयत मुगे काणयो मोग आसूं दिस इज लांब सायनिंग आउट म्हळ्यार आउट